प्रादेशिक आराखडो रद्द करप शक्य ना म्हण मुखेलमंत्र्यान जे विधान केलां ताच्या विरोधात दुर्गादास कामत हांणी आवाज काडला। भाजपान वेंचणुका वेळार होच प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाचें आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यांत दिल्लें आनी आतां सत्तेर आयले उपरांत सरकारान होच प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाक जावचें ना म्हण सांगून लोकांचो विश्वासघात केला असो आरोप जेन नेक्स्टाचे अध्यक्ष दुर्गादास कामत हांणी केला। पर मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केला की रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करप हो शक्य ना। मुख्यमंत्र्यांक याद करूंक दिता की तांचो इलेक्शन मॅनिफेस्टोत आशिल्लो की वी विल स्क्रॅप द 2021 रिजनल प्लॅन। 2015 डिसेंबरान गोंय गार्बेज मुक्त करतले म्हणून त्या वेळाचे मुख्यमंत्री बा मनोहर पर्रीकरान विधानसभाच्या पठाराचेर आश्वासनां दिल्ली। आज गार्बेज मुक्त सोडात, आज आमकां अशी पाळी आयल्या की गोंय बीजेपी मुक्त करपाक आमकां पाळी आयिल्ली आसा। कारण भ्रष्टाचार इतको वाडला की त्या म्हणा लुसोफोनिया स्कॅम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान स्कॅम, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान स्कॅम, इफी स्कॅम, हे स्कॅमाचे सरकार जावन आसा। भाजपा सरकाराच्या काळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला, वचत ते डिपार्टमेंटात स्कॅमां चालू आसात, मागीर ते लुसोफोनिया घोटाळो आसूं वा इफी घोटाळो, सरकाराचे कोणाचेरूच नियंत्रण ना। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो तांच्या आमदार मंत्र्याचेर ताबो ना अशी टिकाय दुर्गादास कामत हांणी ह्या वेळार केल्या। मुख्यमंत्र्यांक ताच्या कॅबिनेटाच्या वांगड्यांचेर कंट्रोल म्हणटा तो ना। एकांद्र जर पळयशात जाल्यार मुख्यमंत्री हॅज लॉस्ट द एंटायर कंट्रोल ऑन द कॅबिनेट। मुख्यमंत्री काल म्हणटा की मायनिंग इश्यूचेर बॅक वचपाक आमी रेडी ना, आमी नेगोशिएशन करपाक रेडी ना, पूण ताजेच पक्षांतले आमदार मंत्री थंय वचून ट्रकवाल्यांक आश्वासनां दितात की ना आमी सोडयतले म्हणून। आरडेक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक।